ॲक्च्युली हे आमचे लॉंग पेंडींग डिमांड आहले कारण आनी कोणें गैरसमज घेवचे न्हू की आमी मुद्दम मायग्रंट्साचे म्हणून आमी काडला पयले सुवातेर हांव एक VDC कन्व्हेनराच्या नात्यान हांवें कलेक्टराक स्वताक हांवें एप्लिकेशन केल्ल्या कित्याक सेवरल नोटिसीस दिवन तांकां ते हालो नाहले आनी इतली कंजेशन जाता की भुरग्यांक पासून इस्कॉलाच्या बसीक रावपाक स्टँड ना तर हांवें रिक्वेस्ट केलें कलेक्टराक की हिंगा पार्किंग खूब जाता रातचे कंजेशन खूब जाता ते बरे गाडे सगळे आहा ते इल्लीगल विदावट एनी लायसन्सीस मागीर न्हू आहलेले कामां जाता ह्या गाडयांचेर इल्लीगल एक्टिविटीज चालू माल प्रॅक्टिसीस जाता हिंगा हे पासत हांवें एक कलेक्टराक लेटर केल्ले आनी आयज डेप्युटी कलेक्टरान आमचे ह्या उल्ल्याक आमकां हे केले आनी तेणेन आमकां एक इनिशिएटीव असो घेतलो की सगळे गाडे हांगाचे काडटले इतलेंच न्हू तुमी म्हणशात की फकत इंदिरानगरान आमी हे करतले पण सगळ्या जाग्यांचेर जंय इलिगॅलिटी चलता आमी हेजेर दखल घेतली एज अ VDC कन्व्हेनर आय प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ चिंबेल that wherever there are illegalities of these type of shop owners, I will take action on them. The Deputy Collector requesting you, henceforward no licenses should be provided to the people on this road to Encourt. This is a very beautiful ancient chapel. It has blocked everything by these illegalities and the name of the chapel is also getting spoiled because illegal things are going on like madka gambling and prostitution also, drugs also, everything is going on over here. So I am very grateful to the Sarpanch also and to its panel and to the collector for taking this initiative. How many notices have been served for these illegal gadas? More than 3. More than 3. Inspection has been done. Yeah. 3 hours the inspection was done. Okay. The remaining gadas that I saw one gada which is legal, which they are showing, it will be shifted. Actually, we want to relocate it because it has all valid documentation. We will relocate that thinking where we can get a suitable place for them. Because he has got all the licenses of FDA, everything, even from the panchayat. That is the license one. So Any taxes will be imposed on them? Taxes will, they are paying the taxes. No, the garbage tax, everything they are being paid. Okay. New gadas you will allow to come over? No more new gadas at this junction at least. Now, as a VDC convener, my plan is to put a bus stop for the school-going children because if you notice in the mornings, it is inconvenient for the students to fly the bus. So I request the Sarpanch not to issue any notices or any licenses for gadas over there. Preserve it as a bus stand for the school-going children. Thank you. What about commercial vehicles which are parked over there? Commercial vehicles will be relocated. We will tell them to shift somewhere else because not so much vehicles are needed over here on the road. झाली बरे त्याची बायल सरपंच झाली आणि तिने लायसन्स करून घेतला त्याची बायल सरपंच झाली पहिले त्याच्यात लायसन्स हा एकट्याकूच लायसन्स हा बाकीच्या कोणा गाड्याक लायसन्स नाही का दुसऱ्यांनी अप्लाय केलेलं लायसन्स अप्लाय केलं कोणाक घेऊन ना लायसन्स FDA सगळे लायसन्स दाखवायचं आमकां कोणाक आम्ही सगळे बाकी गाड्या हे अप्लाय केलेले त्यांना लायसन्स देऊ ना तिची बायल लायसन्स हे असली पंचायतान पहिली सरपंच आली त्याने आपल्या एकट्यान करून घेतला ते बट आता ते इल्लीगल आहे तेच मोडू शकता लायसन्स आलं ते मोडू शकणार काढबाक जाता नाल्यार ते आमकां परमिट आमकां दिया न्हू नाल्यार सगळे कार्ड तेका काडपाचें लिगल आसूं इल्लीगल आसूं ते कार्ड थिंगाच्यान सगळ्यांचे काडपाचे अरे आम्ही घातलेले पयलीं एप्लिकेशन दिवंक ना तर तेजे जाल्ले म्हणटकूच तेजी बायल पयलीं सरपंच लायसन्स दिल्यार लिगल जालो आमी लायसन्स नाल्यार इल्लीगल जाले कडे लायसन म्हणजे तो लिगल झालो लिगल आमकां जे मरे आमी अप्लाय केला आमकां दिवंक ना आमी अप्लाय केला आमकां दिवंक ना. केन्ना अप्लाय केलो तू केन्ना अप्लाय केला खूप सगळे गाड्यांनी अप्लाय केला दिवंक ना आमकां पण सरपंच तुम्ही विचारले की म्हणटा पळय ते तेका पयलींचे दिला तेजी बायल ती सरपंच जाल्ली तेन्ना तेणें अप्लाय करून घेतला ती तुम्ही आता कंप्लेंट करतले पुलिसान करचे पडले लोकांक करचे पडले आता तुम्ही कंप्लेंट करतले करचे पडले हांगा चिंता जाता इल्लीगल गाड्यास काय कितें प्रोसिजर जालें हांगा भरपूर दीस म्हणल्यार कंप्लेन येत आसता कंप्लेनी येतले म्हणून आमी VDCन घेवन कंप्लेनी येयल्ली की अशें अशें प्रॉब्लेम आसा ट्राफिकान प्रॉब्लेम आसा ट्राफीक जाम जाता म्हणून हांगा कंप्लेन येयल्ली आनी आमी गाड्या नोटीसी पयलीं धाडलेली की त्या दिकान तुमी हांगा क्लियर करा म्हणून हांगा क्लियर करून त्या प्रमाणे आमकां जो प्रोसेस करपाक जाय तो आमी प्रोसेस केलो आनी ही आयज ऑर्डर येयला ती कलेक्टरांसून येयल्ली आसा कलेक्टरांसून ऑर्डर ही आयज डेमोलिश म्हणून हांगा ऑर्डर येयल्ली आसा
आमी हेतून आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आमचे BDOचे सगळे BDOचे हांगा BDOचे ऑफिसर पुलीस सगळे हांगा आयिल्ले आसा आनी फुडें कितें डेमोलेशन करपाचें काय हेतून ना कितें हाजें आतां खंय आतां तुका कितें लोकांचे म्हणजे मेन कितें इशू आलो की लोकांचो खूब जाणांनी हांगा कंप्लेनी घातलेली की सकाळी मॉर्निंग टायमींग ट्राफिकाक जाम जाता की रिक्षा लोकांक स्कुलाक ट्राफीक जाताले म्हणून हेजेर कलेक्टरान ऑर्डर दिलेली आसा ही पंचायतीन हांवें म्हाजी ड्युटी हांव थिंगा करता म्हाजी Total? ऑर्डर येयला त्या प्रमाणे म्हाका म्हाजी ड्युटी म्हणून टोटल कितले गाड्या आहेत ते टोटल 21 गाड्या